नोवेनाच्या नव्या दिसा आमी पवित्र साक्रामेंताचे नियाल कोता. परम संस्कारांतल्यान पसोन घेवन मानेवंत आग्नेल विस्वासान आपले काम फलादीक करतालो. जेजू ख्रिस्त जिविताचो उंडो, आमचे पसण आनी जिवीत. तो आमचे आत्मीक जेवण जाता आनी आमच्या जिविताक बोल आनी गोटाय दिता. आनी आमचे मुखार येतोल्या जिविताच्या आव्हानांक आनी अडचण्यांक फुडो करूंक मानेवंत आग्नेलाक भोव पवित्र साक्रामेंताची व्हड भोक्ती आसली. पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजू वांगडा रावूंक आनी ताचे आयकूंक हाचे परस व्हडलो संतोश ताका नाका आसलो. बरयल्लें आसा, मानेवंत आग्नेल कुमटा आसलो तेन्ना पवित्र साक्रामेंता मुखार वरांची वरां सारतालो आनी ताचे बरोबर आसतालो तो मनीस जेमतालो. मानेवंत आग्नेल आपल्या देवीक गुरू मुखार आपले जागरण सोंपय पर्यंत तो मनीस जेमतालो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इतेसावा फॅमिलीक बरी भलायकी मागता जासिंतो आनी फातिमा फेर्नांडीस कानाकोना. दिनवासनेचे मीस भेटयता जोज आनी आयवनी अंथाव लोथोली. लिलियान फेर्नांडीस हाच्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आनी ताका बरी भलायकी मागता जॉसली आरावजो पोरवोरीम. दिनवासता आनी फॅमिलीक बरी भलायकी मागता लुइजिना फेर्नांडीस मेर्सेस. जल्मा दिसता देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता जोज कार्मिनो जुआव मेर्सीस. दिनवासनेचे मीस भेटयता स्टीफन आनी शोभा पिंटो हैदराबाद. सावियो झेवियर हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता क्लेमेंटिना पेरेरा शोराव. ग्रेस रिटा फारिया हाका बरी भलायकी मागता सायमन देसा आगासाय. सगळीं आमी उबी रावया.
Bapa, bosong kita tuka. Tace utorai ko, taka orpon guru, tacha jauna koso, kushal kailieta, atmian sotan bapa, busuk yetau tuka, atmian sotan bapa. Pusong kita tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावानो, ह्या पवित्र मिसाचे भेटेक तुमकां येवकार. आयज आमी नोवेनाचो 9वो दीस समारंभाव. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल पुरम संस्कारांतल्यान पोसवण घेवन भावार्थ्याची फलादीकपणी सेवा करतालो. आमी यात्रिकारां कशीं ह्या संवसाराची वाट ताकतांव तेन्ना जिविताच्या उंड्याची जेजू क्रिस्ताच्या हाजीरपणाची खात्री आमी सोदतांव. तोच जेजू आमची गोठाय आनी जिवीत. आमी संवसारांत जियेतना सूख दूख तशेंच संतोश अनुभवता तेन्ना तोच जेजू आमचे आत्मीक जेवण आनी आमची गोठाय जावंक ताचेरूच आमी थारूंक जाय. ताचे वरवीं सगळ्या आमच्या आव्हानाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. तर आयज ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान परम संस्काराची पोरजा जावंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, परम संस्काराच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी सगळीं देवाची भुरगीं कशीं हांगा एकठांय जाल्या. उडकून घेवया. हें भाग आमकां फावो न्हय. देव आपले काकुतीन आनी मोगान आमकां आपयता म्हणून आमी हांगासर आयल्या. इल्लोसो वेळ तयारी करूंक आमच्या पातकांचो उगडास करुया. काळजांतान दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसोडे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो ज्ञाव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसवत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklu
मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आणि शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देणाचो रोचणार आनी दोनी तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदांच संतोष मेळूं कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा सासणाच्या सासणा. मुन्नीच्या पुस्तका वेले वाचप. एक सोगुनी ओस्तोरी कोणाक मेळत मोतया परस वर्ते तिचे मोल. तिच्या पोतीचे काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगळ्या तिच्या जिवितान ताका नुकसान न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लोव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरोपाय पोलकी सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते अस्तोरेक वाखाणणी फावो. तिच्या हातांच्या फळांनी तिकाय वांटो दिता आनी शारांच्या दारवट्याशी तिच्यो कोन्यो तिची वाखाणणी करून दिवं. देवाचें उतोरे. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. तुज्या घरच्याच्या वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाती पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फाट्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यान तुज्या अनात्रां पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच बागी. भागीवंत पावलून तेसोलिनीकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, खंयच्या खालार आनी घडयेर हें घडटलें
ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत। स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना वालोंतीचे वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावून आसलोलें निसणटोन तांचेर येतोलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना। तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी कालोखांत नात। भावां भयणीनो, तुमी सगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं, आमी रातची आनी कालोखाची न्हय। म्हणटच हेरा भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया। देवाचें उतर हें। देवाचे उपकार। सगलीं उबीं रावया। Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Ukordonia amshi kalza, tuja putaci utra. Ukordonia amshi kalza, tuja putaci utra. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Sorbespor तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसूं। मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली। पयशिल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली। एपुरी सर्गींचें राज। एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जण एकल्याक आपआपले हुशारकाये पोरमोणे। मागीर तो भायर सरून गेलो। जाय तो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो। 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सोरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात। शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो। उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात। ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो। ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे।
एक तालेंत घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो, तुवें वोंपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लावूंक नाय थंय तूं पुंजायताय. देखून भियोन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोरनींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तुजो तालेंत, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परती पाळून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लावूंक ना थंयचें हांव पुंजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतूच हांव म्हजें तें त्या भायर कोलांतर हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो तो एक तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्याक दितले आनी ताची बोर जातली, पूण नासलोल्याचें आसा तें काडटले. कित्याकूच उपकारो नासलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात, थंय सगळें रुदोन करतली आनी दांत किर्लितली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, काउंटिंग कलर्स इन द रेनबो हें गायन तुमी आयकलां आसतलें. हांवें जायते फावट आयकलां आनी आयकतूच रावतां, कित्याक एकदम बरें गायन. काउंटिंग कलर्स इन द रेनबो. हालींच म्हाका एक म्हजो इश्ट मेवलो, जायते तेंपान मेवलो आनीक आपलें दुख म्हाका सांगूंक लागलो. म्हाका हें जालें, म्हाका तें जालें, अमक्यान म्हाका अशें केलें, अमक्यान म्हाका तशें केलें. ताची काणी आयकून म्हाका गमून आयलें. तो बरोच पेडतुर्बाद, घुस्पा गोंदळाक सांपडला म्हणून. आनी तेन्ना हांवें ताका म्हणलें, देव तुका देणी दिता, देव तुजें सगळें बरें कोत्ता, तें तूं पळयनाय. देवान तुका देणी दिल्या आनी ती देणी तुवें केन्ना तरी मेजल्याय. देणी खंयची बिशप, देणी नाच, दुखूच दूख, सदांच दूख, असो ताचो जबाब. तेन्ना हांवें ताका विचारलें, तो आमचो इश्ट आसलो कायतान, तो हूंय आहा? हां बिशप, तो मेलो. जायतो तेंप जालो तो मेल्यार. हां अशें हांवें म्हणलें, तो मेलो, तूं जिवा आसाय. हें जिवीत तुजें देवाचें देणें म्हणून तूं ओळखून घेनाय. तो ओगोच पडलो. आतांच शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, त्या दोनयान आपल्या तेगा चाकरांक आपयलेत आनी तांकां दर एकल्याक तालेंत दिलेत. एकल्याक 5, एकल्याक 2, एकल्याक 1. 5 मेवलेलेत ताणें आनीक 5 केलेत. 2 मेवलेलेत ताणें आनीक 2 केले. 1 मेवलेलो ताणें तो तालेंत पुरून दवरलो. आनी मागीर दोनयान ताजी
जोडटी घेतली आनी ताका खास्त लायली. मोगाच्या भावां भयणीनो, आमकांय देव जायती देणी दिता, दिताच न्हय पूण ओतयता आमचेर. पूण आमी जायते फावट ती देणी ओळखून घेना. त्या मनशा भाशेन ताणें केन्ना ओळखून घेवंक ना. जिवीत जें हांव जियेता देवाचें देणें म्हणून. आमी सगळीं चिंतून पळोवया, आमचे मदें कोणूच ना देवान देणी दिवंक नासलेलो मनीस. सगल्यांक देव आपली देणी दिता, आपली देणी आमचेर ओतयता. फकत आमी आमचे दोळे उक्ते दवरूंक जाय. And we must count our blessings. आयज पयल्या वाचपान मुन्नेच्या पुस्तका वेल्या वाचपान आमी आयकलां पोतिनीची तुस्त. पयलें वाचप पोतिणीक वाकाणटा आनी पोतीक उगडास कोत्ता, तुजी पोतीण तुका एक व्हड देणें म्हणून. भांगारा सारके, मोतयां सारकें तें देणें. हांगासर जायते पोती पोतिणी आसात. हांव समजतां आनीक रावता. तुमी तुमची पोतीण देवाचें देणें म्हूण वळखतात म्हूण समजता. तेच परी पोतिणीनूय समजूंक जाय आमचो पोती आनी आमची भुरगीं जावन आसात देवाची देणी आमकां. आनी त्या देण्या खातीर आमी सदांच देवाक दिनवासूंक जाय. आनी एकामेकाकूय आमी आमचो मोग आनी दिनवास दाखोवंक जाय. चुकता जायते फावट आमी मनीस म्हणटोच चुकता. पूण पोतीण पोतीक देवाचो आशिर्वाद, देवाचें देणें. पोती पोतिणीक आनी घोराब्याक देवाचें देणें. हें आमी सगल्यांनी ओळखून घेवंक जाय. तेच भाशेन आमची भुरगीं देवाचें देणें आमकां सगल्यांक. आनी आमी जर तर हें ओळखून घेना जाल्यार आमी त्या मनशा भाशेन ताणें एक तालेंत घेतलो आनी पुरून दवरलो, कांयच केलें ना, आनी दुनयान ताका खास्त लायली. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन दोन देवाच्या देण्याचेर आमी नियाळ करुया. आयच्या ह्या मिसाचो विशय जावन आसा मान्यवंत पाद्र आग्नेल विस्वाशीपणी परम संस्कारांतल्यान जिवीत फळवंत करूंक वावुरतालो. हो जावन आसा आयचो विशय. आमी नियाळ करुया परम संस्काराचेर, जाका घेवन मान्यवंत आग्नेल आपले आपले जिवीत फळवंत करूंक वावुरतालो. आनी दुसरें पाद आग्नेलाच्या जिविताचेर इल्लोसो आमी नियाळ करुया. पयले सुवातेर हें परम संस्काराचें जेवण, मिसाची भेट. तातूंत वांटो घेवंक आतां आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या. कशे परी आमी पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेता जायत, तें आमकां देवाचें व्हड देणें म्हणून ओळखून आमी दर मिसांत वांटो घेता जायत.
जेजूनच आपल्या शिसा लागीं उलोवन अशें म्हणलेलें, कोश्ट सोंसचे आदीं तुमचे सांगाती हे पास्क जेवण करूंक हांव ओत्रेकून ओत्रेकता. तुमचे सांगाती हे पास्क जेवण करूंक हांव ओत्रेकून ओत्रेकता. मोगाच्या भाव भयणींनो, हे मिसाचें बलिदान जावन आसा जेजूचें पास्क जेवण. जेजू ओत्रेकतालो हें जेवण करूंक आपल्या शिसां बरोबर, आनी जेजू ओत्रेकता आयज आमचे बरोबर हें जेवण करूंक. तर कशे परी आमी ह्या जेवणांत वांटो घेतलो. देवान आमकां जायती देणी दिल्यात आनी आमकां हें पास्काचें जेवण दिलां. आनी तें समारंभूंक पळयात देवान कितें केलां. भगवंत पेद्रू आपले पयले चिटीन हें आमकां सांगता, तुमी देवान विचून काडलेले कुळ, यू आर अ चोजन रेस. तुमी त्याच देवा रायाचे यज्ञीक, तुमी देवाचे सेवक, संस्कारलेले राष्ट्र. तुमी देवान आपली करून घेतलेली पोरजां. ताणेंच तुमकां पातकाच्या काळोखांतली भायर काडून आपल्या मोहिमे बरीत उजवाडांत पावयल्यात. पळयात मोगाच्या भाव भयणींनो, केदे देणे देवान आमकां केला. हें आमकां फावो न्हय. हांव सुरवाताकूच म्हणटालो, ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमकां फावो न्हय. पूण जेजू देव आपले काकुतीन आनी आपल्या मोगान आमकां आपयता आनी आपले मांस आनी आपले रोगोत आमकां खावंक आनी पिवंक दिता. ओगोडीत देवाचो जेजूचो मोग आमचे सोबे आमी जाणो जावंक जाय. दर एका मिसांत, दर एका परम संस्कारांत आमी एके भाशेन जेजूचे कोश्ट, जेजूचे मरण आनी जेजूचें पुनर्जिवनपण समोर रमता. जेजू एकूच पावट मेला, एकूच पावट जिवन जाला आनी जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमकां दर एका मिसांत मेवता. जे पुणे काल्वारी दोंगराच्या बलिदानांत आमकां मेवलेलें तेंच पुणे दर एका मिसांत आमकां मेवता. हें जाणो जावन आमी आमच्या मिसांत परम संस्कारांत वांटो घेवंक जाय. जायते फावट हांव पळयतां लोक मिसाक येता, भायर खबरो मारतात, टॅलिफोन घेवन भोंवतात, कोणाक मेळूंक आयल्यात, कोणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यात, कोणा कडेन उलोवंक आयल्यात, कोणाचें आयकूंक आयल्यात. मोगाच्या भावा भयणींनो, चिंतून पळोवया केदी चूक आमी आदांताव. फावो ते भक्तीन पवित्र मिसाच्या जेवणांत आमी वांटो घेना तेन्ना व्हड चूक. जेजू म्हणटा हांव ओत्रेकता तुमचे बरोबर जेवंक, आनी आमी जेजूक एके भाशेन म्हणटा तूं आमकां नाका. हे देणे जेजून दिलां तें आमी पुरून दवरता. आमचो मानेवंत पादाग्नेल
सांगतात आमकां बरयलां ताचें जिवीत बरयतल्यांनी तो मीस सांगतालो तेन्ना आमी ते गायन गायता मीस सांगतना आल्तारार आसाय सो दिसोय स्वर्गार इतले भोक्तीन आमचो मानेवंत पाद आग्नेल पवित्र मीस भेटयतालो आनी आमी आमचें कितें म्हणटा पवित्र सभा आमकां शिकयता हें परम संस्काराचें जेवण जावन आसा म्हणून आमच्या जिविताची जोर जातूंतल्यान आमकां सगळी कुरपा मेवता आनी माज आमच्या जिविताचो आमी जिवंक जाय ह्या जेवणांत वांटो घेवंक आनी जेजूचें जेवण आमकां मेळून घेवंक एक पावट कार्डिनल राजसिंगा उपरांत तो पाप साहेब बेनेडिक्ट जालोलो पूण हें तो पाप साहेब जावच्या आदीं तेन्ना पाप साहेब आसलो जॉन पावल दुसरो कार्डिनल बेनेडिक्टान कार्डिनल राजसिंगरान आमकां सांगलें आपणे म्हणटा पाप साहेबाक जॉन पावलाक उगडास केलो परम संस्कारा वयर एक एन्सिक्लिकल चीट बरयल्यार बरी म्हणून परम संस्काराचेर एक एन्सिक्लिकल चीट बरयल्यार बरें म्हणून आनी पाप साहेब जॉन पावलोचो जबाब दॅट वील बी माय टास्क हांव तें कोत्तलो आनी ते चिटीन उपरांत आमकां जॉन पावल पाप साहेबान ती चीट बरयली एक्लेसिया दे योकारिस्तिया म्हणजे पवित्र सभा जेजूच्या परम जेवणांतल्यान जिवीत घेता आनी ते चिटीन पाप साहेब जॉन पावल आमकां सांगता जेजून म्हणटा आमकां खात्रेन सांगलां हांव तुमचे बरोबर आसतलो संवसार सोरो पर्यंत आनी खऱ्यांनीच जाय ते पुरावे जेजू आमकां दिता दाखोवच्याक खऱ्यांनीच तो आमचे बरोबर आसा म्हणून आमी फकत ते वळखून घेवंक जाय हे देवाचें देणें हे जेजूचे पुरावे म्हणून तो आमचे बरोबर आसा म्हूण आमकां दाखोवच्याक आनी जॉन पावल पाप साहेब हे चिटीन म्हणटा हो परम संस्कार जावन आसा सगळ्या परस व्हड पुरावो हातून जेजू आपले दिलेले उतर पाळटा आमचे बरोबर रावून आनी सदांच रावतलो संवसार सोरो पर्यंत तर मोगाचे भाव भयणीनू आयज आमी ओळखून घेवया let us count the Holy Eucharist as a great blessing from God आनी तातूंत वांटो घेता आसतना व्हडे भोक्तीन आमी वांटो घेवया पाद आग्नेला वयर थोडीच उतरां तुमकां सांगूंक सोदीन जाल्यार पाद आग्नेल मागण्याचो मनीस आसलो रायतुरा सिमिनारीन तो आसलो तेन्ना ताच्या कुळांत 10 वर्सां ताणें सारलेली आनी ताच्या कुळाक लागींच सिमिनारीचे कॉपेल आसले आनी जायत्या जाणांनी हें बरोवन दवरलां ताच्या शिकप्यांनी ताचे बरोबर शिकयतल्यांनी मान्यवंत आग्नेल आनी खंय दिश्टी पडोन आसलो जाल्यार कॉपेलान दिश्टी पडटालो केन्नाय कोण ताका सोदूंक आयलो जाल्यार ताका सोदताले तो कुडान ना जाल्यार
कोपेलांत आसतालो ओरांची ओरां मागणे करून सारतालो कित्याक तो जाणा आसलो जेजू थंय आजीर आसा म्हणून आनी सांगतात ते प्रमाणे ते खोतखोत्यान जी प्रवचनां आनी सर्मांव तो करतालो ते सगळे जेजूशी ताबेरनाकलाशी बसोन तो तयारी करतालो सावर्दे आनीक कुमटा ह्या फिरगोसांनी पादागदालान काम केलेले ते फिरगोसांचे सांकिस्तावांनी ही गोवायकी दिल्या पादाग्नेल ओरांची ओरां पवित्र संस्काराशी साधतालो म्हणून खऱ्यांनीच तो मागण्याचो मनीस आसलो आनी जायते जाण सांगतात आनी तांणी बरोवन दवरला तो मीस करतालो तेन्ना सोरभोंवती उजवाड कसो दिश्टी पडटालो कित्याक ताचे भक्तीक लागून व्हडे भक्तीन पादाग्नेल आपले मीस संवरमतालो जाणो जावन ते जेजूचे पास्क जेवण म्हणून जाणो जावन जेजून अशें म्हटलेलें म्हणून हांव हें पास्क जेवण तुमचे बरोबर जेवंक ओत्रेकता दुसरे पाद्री शिकपी भोंवक वेतालेत वा वेतालेत पाद आग्नेल कोपेलान दिश्टी पडटालो आपले रोजार कोत्तालो मोगाच्या भावा भयणीनू आनीक एक वस्तू तुमकां म्हणटा पादाग्नेल असलो मागण्याचो मनीस उतरलो भुरगोच आसतना तो तसो आसलो कित्याक ताची आवय मारिया सिफोरोजा आनी ताचो बापूय मिगेल आर्कांश ताणें ताका बरे देखीन वाडयलोलो बरी शिकवण दिवन वाडयलोलो आमकां मोगाच्या भावा भयणीनू सगल्यांक ही देख ही शिकवण आयज आमी आमचेच लागीं विचारुया आमी आमच्या भुरग्यांक कशी बरी वाडयता कसली देख दिता कसली शिकवण दिता तांकां देवाची देणी मेजूंक आनी ओळखूंक आमी शिकयता आमी तांचे कडेन उलयता आसतना बरी शिकवण तांकां दिता कशी बरी आमची भुरगीं वाडटात जायत पादाग्नेलाचे आवयचो आनी बापायचो उगडास धरुया मिगेल आर्कांज आनी मारिया सिफोरोजा सदांच आपल्या भुरग्यांक बरे देखीन वाडोवपी बरी शिकवण दिवपी आनी त्या खातीर आग्नेल जावंक पावलो मान्यवंत आग्नेल आयज आमी ताका मान दिता म्हणून मान्यवंत आग्नेल शेवटी तुमचें मन आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर हांव वत्तां आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां आमी रावोन हांव तेन्ना जेजू येतलो चोर कसो जेजू येतलो आतांच आमी आयकलां चोर कसो येतलो त्या खातीर गरज आमी सदांच तयार रावूंक आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन करूंक आनी तेन्ना देव जेजू येतलो तेन्ना आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट मेवतलो आनी तेच भाशेन आमी हांव म्हणटालो ते भाशेन बरे भाशेन आमच्या भुरग्यांक आमी वाडोयन जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाच्या बापायन आनी आवयन केलें तशें आमच्या गोराब्यांनी तसलेच आग्नेल जल्मतलेत आनी उपजतलेत हें आमी देणे आयज खेरीत भाशेन देवा लागीं
मागुया. आयज पासून देवान आमचेर जी देणी ओतयल्यान तांचो उगडास करुया. विसरचे न्हय, त्या मनशा भाशेन पुरून दवरचे न्हय, उगडास दवरुया. देवान आमकां कितें केलां, देवान आमकां कितें दिलां, देवान आमकां आपल्या देण्यांनी भरल्यान, तर आमी सदांच देवाक दिनवासचे आनी दिनवासनेचे जावनी आमचे जिवीत. आतां इल्लोसो वेळ आमी उगीच रावया आनी आयकलेल्या उतराचेर आनी तिनूय वाचपांचेर नियाळ करुया. सगळीं उबी रावुया. देवाचें उतर आयकतोच आनी ताचेर नियाळ करतोच आतां आमी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी बरोबर करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पिर्तुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सोंबवलो, आंकवार मारये थावन जल्मलो, मोस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आतां आमी आमच्यो गरजो, आमची इंतेसांवां, आमचो मोग कोत्तेल्या आमच्या स्वर्गीच्या बापाच्या हातांत घालुया. आमचे पवित्र सोबेक आमच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी परम संस्काराची पवित्रताय सांबाळूंक आनी परम संस्कार आमच्या क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी म्हूण समजून ह्या संस्कारा वरवीं आपले पोरजेची ओत्मीक भूक मारूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या देशांत शांती आनी एकवट भरसूंक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी एकचाराच्या मोनान आनी सामान्य बरेपण पळोवन सगळ्यांची उदरगत जावंक फावो ते निर्णय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान नांवान बापा हे मागणे मागणे करता हांव तुका. पयलीं क्रिस्तांवां आपलें आसा तें सगळें बागा वांटतालीं. तांचे मदें सामान्य मन आसलें आनी तीं आपलेपण विसरून विस्वासपणी आपली जबाबदारी पाळटालीं. तर आमकांय परम संस्कारा वरवीं तीच प्रेरणा मेळून आमी गोजेवंताची ओदीक करून दुबळ्याची आनी निराधारांची सेवा करूंक आमकां निर्मी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान नांवान बापा हे मागणे करता तुका.
मानेवोन आग्नेलान परम संस्कारांतल्यान जेजूक अणभवून सुबां फळां उत्पन्न केली. ताचे वरवीं आमकांय परम संस्कारांत हाजीर आसलेल्या सोम्या जेजूक वेंगूंक सुती मेळुया आनी मानेवोन आग्नेलाच्या संस्कारांचो प्रोसेस वेगी शाती पावूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. काकूच सारा देवा, आमच्या मोगाळा बापा, आमचो बाबार्थ थीर आनी गोट कोर आनी खालतेपणी आमची मागणी जी आमी तुज्या हातान घातल्यान ती आमकां फावो जाल्यार ती आमकां तूं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकान तुकाच भोगता सोर मोचे तुजेच ते कोरकाशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कोर आतां खोशे. तुजो मोग कोरगोट करून शुकोबोर सगल्यांक दिवं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकान तुकाच भोगता सोर मोचे तुजेच ते कोरकाशेले. भावां भयणींनो, हें आमचें बलिदान देवाक आमच्या सर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळा बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी शासनाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरोपर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मोरणाचो उगडास घडोवन दवरला. आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलोल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखणणेची बोली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक
एकाच बाबडतान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक ह्या विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सोर्गीच्या दुतां बरोबर पृथ्वीचेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्यान तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोरवोंडारा आमची सोरवोण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे प्रितमीचे विस्तारल्याचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नरे आमचे गोली बापा, अंगिंजी आसल्या शबालेक्स लायस आनी सगळे आदनिकी बरकां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून वेल्यात जायते आमचे सस्तचे पाद्री भाव मरून गेल्यात. ते आमच्या भाव भयणाची काकूट कर. ताका तुजे इश्टाक वतीन मेलड्यान समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड फुडें फाव कर. आम्हा समेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्ल्याची, घरा आसलेल्याची, पयसल्या गांवांत आसलेल्याची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पती बायगोन झुजे बायगोन धरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां सान फ्रांसीस शेवेर,
संत जेवार आनी पादाग्नेल आनी शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तशेंच सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका शासनाच्या शासना. देवाची भुरगीं कशीं आतां आमी जेजून आमकां शिकयलां ते भाशेन आमच्या सोगींच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पथकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी हो जेजू जो आमची पातकां बोगसूंक खुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवन जालो. ताणें आतां आयज आपल्या जेवणांक आमकां आपयल्यात म्हणून आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोबी बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी भुरग्यां सोद बायलो दादले दोनीचा कोरलान व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले भुरग्यां सोद बायलो दादले दोनीचा कोरलान व्हडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले आमोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोबली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी वस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोबली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी भिकारी रस्त्या वयले कुर्ते तोंडे बिडितले पाठशायाना पोन हाडले पाठशायाना पोन हाडले भिकारी रस्त्या वयले कुर्ते तोटे बिडितले पाठशायाना पोन हाडले पाठशायाना पोन हाडले आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपणी बसूया दादोसपणी बाबडतान जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मांस रोगोत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक
आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाल भौमिनो व्हडा भक्तीन भावार्थान आनी बरवंशान हो पिलाचो दोंगर सोडून आमी हांगासर पवित्र मिसाचे भेटींत वांटो घेतलो. मानिवो दागना वरवीं दोनूय देवाक आमच्यो गरजो आमचे आवडे उबारले. तुमच्या काळजाचे ओत्रेक तुमकां फावो जावची ही आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो पिडेस्तांचेर मागणे 2 मिसा उपरांत इगोजेन आसतलें. एक नवी ऑडियो सीडी पाद आग्नेला आमच्या इश्टा उजवाडाक हाडल्या. बँडस्टँडान ती विक्रेक मेळटा. आमचे पिलाचे संस्थेच पाद्री जातल्यान कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार बारीक म्हायती बसस डेस्क ऑफिस आसा थंयसर तुमच्यांनी घेवंक येता. 2024 वर्साची इंग्लीश आनी बायबल डायरी बँडस्टँडान आनी पुस्तकशाळान विक्रेक मेळटा. वावरड्यांचो इश्ट हें पत्र आनी फादर आग्नेल्स कॉल हें मॅगझीन कोणूय सबस्क्रायब करूंक सोदता जाल्यार वो तुमचें सबस्क्रिप्शन रिन्यू करूंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसा भायर थंयसर माटोव घातलेलो आसा थंयसर तुमच्यांनी करूंक येता. तुमकां कोणाकूय पेंडॉलचो खर्च दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. फाल्यां मानिवोंत आग्नेलाचो 90 आनी 100 पुण्यतिचो दीस. मिसां सकाळची 5:30 पावणे 7 8 वाजता. दोबाजीक मीस 9:30 वाजता. उपरांत 11:30 आनीक एक मीस आसतलें. सांजची मिसां सदांचेच भाशेन 4, 5:15 आनी इंग्लिशीन 6:15. मानिवो दागलाचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसान येवन कळोवंक जाय. जायते सोयीबा वटी ओजापां जातात तांच्यो वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. म्हणजे एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेदना आनी पिडेंतली बरी जाले उपरांत. हें सगलें तुमी वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसान हाडून दिवंक गरजेचें. तुमी जाय त्या जाणांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिल्लो. जावं माटवाचो खर्च जावं फुलांचो जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनेस्तांच्या शिकपान तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानिवो तागल्या वरवीं देवान तुमचेर तुमच्या फामिलीचेर वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता. मोगाल भौमिनो मानिवोंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे अडचणीच्या वेळार भवार्थान आमी उलो मारता. मानिवोंत आग्नेल देवा कडेन मागून बरेंपण आमकां फावो करता. आयज रेमी लोबो केपेंतान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. म्हजो गोरकार स्वित्झर्लंड प्रवास करूंक ऑक्टोबराचे 31 भायर सरलो. तो एअरपोर्टाचेर पावले उपरांत ताणें हॉटेलांत वचपाक गाडी आपयली आनी उपरांत हॉटेलांत गेलो. थोड्या वेळान ताका उगडास जालो की हँडबॅग गाडयेन उरलें म्हूण. तातूंत जायतीं उंचा मोलाची डॉक्युमेंट्स आसले. पयशे सुमार 30,000 तशेंच 2 लाख युरो आनी मोबायल फोन आसलो. असले आकांताच्या वेळार ताणें मानिवोंत आग्नेलाक उलो मारलो. बॅग मेवल्यार पुरो म्हूण. ही खबर ताणें हॉटेलाच्या मॅनेजराकूय कळयली. मॅनेजरान ताका पुलीस कंप्लेन कर म्हूण सांगलें. पूण कंप्लेन करून कांयच जायना तें पळोवन तो परत गाडी घेवन एअरपोर्टार गेलो आनी ड्रायव्हराक सोदूंक प्रयत्न केले. अकस्मात ताणें ड्रायव्हराक पळयलो. ताणें बॅग ताका हाडून दिलें आनी म्हणूंक लागलो, हांव तुजी वाट पळोवन आसलो. सगलें जें बॅगांत आसलें तें ताका परत मेळ्ळें. खुशाल जावन तो परत आपल्या हॉटेलांत गेलो. हें सगलें मानिवोंत आग्नेलाचे मजतीन म्हाका फावो जालें अशें तो म्हणटा. मानिवोंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल भौमिनो एका भावाचो भावाड ताच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजामोने जायत्यो गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानिवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. हाजे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवोंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार.
तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता हांव. मान्य वो तागनेलाक भागवताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां सोशी आमी मागतां आमी मागता व्हडा विस्वासान विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्य वो तागनेलाक मान्यवंत तागनेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पोर घटनेवदेशी घटनेवदेशी मागतां मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोडकार. Padagnel Jezucia Bogda, Tuce nawaj zbor zolta, Nizod mi goli, Tu saunasa, Sorgać wadda koida, Nizod mi goli, Tu saunasa, Sorgać wadda koida. Ulas amche deva mukar punyong tukal taran. Ulas amche deva mukar punyong tukal taran. उपकार करून मागता जी फुडल्या मिसाक आयल्यान ती पेंडोला भायरूच रावंक, जी भितर आसा तांकां भायर सरूंक सोंपेपण दिवंक. जी फुडल्या मिसाक आयल्यान तांचे लागीं मागता पेंडोला भायरूच रावंक, जी भितर आसा तांकां भायर सरूंक सोंपेपण दिवंक.